आणि ते 3 महिने इश्यू केल्ल्या कारणान एखादे वेळ ते 180 जातात किंवा 500च्या वयर वतात तेन्ना ते 3 रुपया आनी कितें जाता तो बुरदड आसा तो क्लायंटाक भरचो पडटा. तो जर रेगुलर भरलेलो जर जायत जाल्यार ते सदांच 60 युनिटाच्या सकयल मेळटा आशिल्लें हें सांगपाक सोदतालें. ताजेर कितें तरी निर्णय घेवपाक जाय कारण विनाकारण कंज्युमराक हे पयशे चड भरचे पडटात. दुसरी गजाल आसा आमी जेन्ना नवें कनेक्शन घेतात म्हणजे निदर्शनाक एक आयलें की ताणें एक 8-10 लाखांचो बंगलो बांदलो आनी तो कनेक्शनाक एप्लाय करपाक गेलो तेन्ना तो सांगपाक लागलो त्या एरिये भितर ट्रान्सफॉर्मर कमी हाजो आसा. तो जर एनहान्स करतलो जर जायत जाल्यार ते पयशे ते कनेक्शनान भरपाचे 1 लाखाच्या वयर ताका हें दिलें ताणें एक्सपेंडिचर दिलो ताका कोटेशन म्हणून हे हाजेर नियंत्रण कशें हाडटलें म्हणजे एकच जर कनेक्शनाक 1 लाखाच्या वयर जर ताका घेवपाक पडलें जर जायत तें त्रासदायक ठरतलें. ना तुज्या प्रश्नाचे लास्ट प्रश्न विचारला पळय ताका लागून आमी कितें तरी एक स्कीम आतां वर्कआउट केल्या आनी थोड्या दिसांनी ती स्कीम डिक्लेअरय करतले. तो ती स्कीम ऑलरेडी म्हणजे आता थोड्या दिसांनी क्वेश्चन इज in such cases have you devised any mechanism so as to ताका जेन्ना कनेक्शन घेतात ते रिजनेबल अमाउंटा भितर मेळपाक जाय होच क्वेश्चन म्हजो. ताका लागून नवीन स्कीम आतां एक वर्कआउट केल्या ऑलरेडी थोड्या दिसांनी फायनल जावपाक. आम्ही फुडल्या प्रश्नाकडे वळूया. श्रीमती जेनिफर मनसरात. Sir, may be permitted to ask question 2A. Speaker, sir, I would like to know if GHR SSIDC is a nodal agency for government purchases and whether this procedure was followed or not. And wouldn't it be cheaper if it was procured from GHR SSIDC? You are talking about those cables. Yes. दोन वर्सां पयलीं घेतलेली Ah? फाटल्या पॉवर मिनिस्टरान घेतले. फाटल्या पॉवर मिनिस्टरान घेतली ताणें घेवन ना केबल 2 वर्सां पयलीं. No, that is why we are saying it has been already purchased during earlier regime. You can't change it. We have now made it compulsory. नाही आता आमी GHSIDC कडच्यान खरेदी करपाचें हें कंपल्शन केल्लें आसा आनी ताका सिस्टमूय इन प्लेस आसा. हांव उत्तर दिता हाजें कारण ते इंडस्ट्री आनी पावर डिपार्टमेंट अशे 2 डिपार्टमेंट इनवॉल्व जाल्या मुळे हांवें उत्तर दिलां. ते पावर डिपार्टमेंटाचें हें न्ही ते इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाचें म्हणून सांगलें न्ही की आतां आमी ती स्ट्रीमलायन केल्या सिस्टीम. It was not earlier streamlined. That is why it has been purchased. But it has been purchased, according to me, around 2 years back. 2 years back. 2 years back. Okay, serial number 5, MS Nanu Engineers Private Limited. Now, if you say that you're going to streamline, how come for this works, the cables were not procured from GHR ISSDC? 2 years back. That is one. What is okay? What is the reason for the delay in obtaining permissions? The reason for not completion of the work is PWD and National Highway has not given clearance. There's only 10% of the work which is completed. And how much of money has been paid to this contractor? हो जो तुम्ही विचारला तो क्वेश्चन एकदम बरो आहा कारण हांगा एक प्रॉब्लेम असो आहा की जेन्ना आमी डिपार्टमेंटाचें काम अंडरग्राउंड केबलिंग चालू करता नॅशनल हायवेक म्हाका दिसता कितें तरी आनी PWDक रोड कटिंगाक किंवा तेंचे कितें तरी रेंट फारीक करपाक जाता तेंचो हें आहा आनी त्या विशयाचेर आमचें सद्या डिस्कशनूय चालू आहा. काल पासून आमी CMA कडेन मिटींग जाला सेक्रेटरी कडेन मिटींग जाला आनी ताका लागून PWD आनी नॅशनल हायवे आमकां हें काम करतना थोडेशे ऑब्जेक्शन्स हाडटा ताका लागून तें काम थोडें डिले जाला. So in that case, wouldn't it be better if permissions are obtained before starting the work instead of keeping there's so much of money which is blocked here because the cables have already been supplied. So wouldn't it be better if permissions are obtained before starting the work? सगळ्या ऑल ओव्हर गोवा हो इश्यू सगळे कडेन आहा पूण म्हाका दिसता इवन ऑल ओव्हर गोवा हो इश्यू आहा ताका लागून खूब कडेन आमचें काम हेका लागून हें जालां आनी आमी काल जेन्ना CMA कडेन ह्या विशयाचेर उलयले की ताका लागून कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाय अशें आमी तेचेर उलोवप चालू आहा. श्री One last question, please. There's about
There's about 16 crores of cable lying unutilized. Is there any plans to use this? What happens to all the unutilized cables? Mostly those unutilized cables, की ते balance उरतात ते आमचे काम झाल्यानंतर that will be used for some other work also. That can be used for some other. Thank you. श्री चंद्रकांत कवळेकर. माननीय मंत्र्याक कडल्यान जाणून म्हाका घेवपाक जाय म्हजो सिमिलर क्वेश्चन म्हजो आठ आसा तुमचे कडेन ह्या 3 वर्सां भितर जे कामां खंयची खंयची घेतलेली आसात म्हाका रिप्लाय दिल्या पूण तुमचें लिस्ट आसा आतां म्हणून नाल्यार हांव तेजें विचारता म्हणून ताका लागून जाल्यार हांव तुमी एक केपेचें काम घेतलां म्हणून म्हाका दाखयल्लें आसा आनी टेंडर सुद्दां तेजो फ्लोट केलो हांव एकच जाणून घेवपाक जाय नाल्यार तुमकां एक तुमचें रिक्वेस्टूय करपाक जाय जर तें इनक्लूड केलें ना जाल्यार म्हाका रिप्लाय जे तुमी हें दिलां की ST लायन जी आसा 11 kV ST लायन आसा ती मुन्सिपल एरिया मॅक्झिमम एरिया कवर केल्या पूण ती LT लायन जी आसा ती फक्त मुन्सिपल एरिया म्हणजे गार्डन पुरतीच म्हणल्या म्हाका एक जाणून कित्याक घेवपाक जाय की LT लायन आसा हाजी कितली एरिया कवर जाल्या ती हो विचारपाचो म्हजो इतलेंच उद्दिश्ट की म्हाका जो आयज अंडरग्रावंड केबल घालपाचो म्हजो इतल्या वर्साचो डिमांड आनी तुमी घेतला एक बरी तुमकां तुमचें अभिनंदन करता हांव पूण त्याच बरोबर म्हजो पर्पज जर सॉल्व जातलो जाल्यार केप्यां गार्डन टू पुलीस स्टेशन जें आसा मान्य तो main सदस्य ती एरिया कवर जावपाक जाय ती तुमचा आसा का मातशें केप्यांचा पळयात. प्रश्न आसा पळय आं? केप्यांचा प्रश्न आसा न्ही तो तुमी मागीर म्हणात पूण केप्याच्या जनरल संदर्भात ते 3 वर्सां भितर स्पिकर 3 वर्सां भितर खंयची कामां घेतलात ती जालां म्हणटकीर तें काम घेतलां आमचें सांगताले ते ती एरिया कितली कवर जाय इतलेंच ते कळपाक मागीर ते डिमांड्साच्या वेळारय तुमच्यान म्हणपा आता पण हो तुझा प्रश्न आहा तितून हय, फक्त तुम्ही म्हाका घेतला. दिसता मार्केट एरिया आमी कंप्लीट केला गार्डन एरिया ST line, ST, हय. रिमेनिंग पार्ट आहा ते एस्टिमेट करया न्ही न्ही LT भितर कवर जाता जाल्यार आनी करपाक गरज ना कवर जायना न्ही जाल्यार ती एरिया कवर करपाक जाय म्हणटा हांव नाल्यार ती कवर केलं ST लायन काडली आनी LT जावन पोल तशेंच जर उरले जाल्यार पर्पज सॉल्व जायना पोल ते काडपाक जाय न्ही दोनी लायनी जेन्ना काडटले अंडरग्रावंड म्हणजे जातले तेन्नाच तो पोल हलतलो नाजाल्यार एक लायन काडली आनी दुसरी लायन जर उरली जाल्यार मेन म्हाका स्पिकर मेन प्रॉब्लेम म्हाका कितें जाता जे केपें पुलीस स्टेशन टू बाजार जे आमचे फ्लोट आसता शिगमो फ्लोट आसता कार्निवल आसता नरकासूर आसता हे जे येतात ते लागतात वयर आमी एकदा ताचे खातीर आमचे आमी एकदा फंक्शनाक आसतना आमी दोगूय उलयला हय. परत एकदा जाय जाल्यार कन्सर्न इंजिनियराक आपोवया आनी ते कितें सोल्युशन काडया आतां एरिया ती कवर नाल मातशी घेयात LT लायनी भितर कवर नाल मातशी घेयात चड नरकासूर हाडू नाकात ह्या फावटी नरकासूर वच कॉम्पिटिशन सगळे कडेन जाता न्ही नरकासूर वच कॉम्पिटिशन म्हणटा हांव कोण खवटे नरकासूर बंद करा आता स्पीकर सर हे सगळे जे परचेजीस जाल्ले वॉट इज द प्रोसिजर फॉलोड हू एल्स हॅड एप्लायड अँड हाव द रेट्स वे कम्पेर्ड सगळे डिटेल्स दिल्ले आहा न्ही कोणी कोणी काय हू कोणे आनी कोणे एप्लाय केल्लो कसलो प्रोसिजर फॉलो केला हो हे घेतला तुमी एम्पॅनल्ड आसा हे लोक तुमच्या बरोबर आतां सध्या म्हाजे कडेन डिटेल ना सगळी इन्क्वायरी करता म्हणून सांग इन्क्वायरी करूया म्हणून सगळे न्ही कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार तूं सांग आमी इन्क्वायरी करता स्पीकर सर श्री विश्वजीत राणे एकूच पुरो एकूच पुरो Speaker, sir, I would like to draw this since the Honorable Chief Minister was replying to one of the queries. If I would like to draw the attention of Honorable Chief Minister is that last time during your tenure as a Chief Minister, it was during your tenure that you had made Goa Handicrafts as a nodal agency for procurement of government purchases. So I just want to know what is the reason for not, is there any specific instructions being passed by the Honorable Chief Minister that all the departments whether Goa Handicraft once again will be used, because I know, like you mentioned, some deviations have happened in the last couple of years. Whether any specific assurance you can give me is that from 2nd April, all the government departments will start making their procurement through Goa Handicrafts so that we are in a better position to procure stuff at a better price and in a controlled manner. स्पीकर सर हाका खरो म्हणजे वेगळो क्वेश्चन जाय पण ताणें 2nd एप्रील म्हणल्यामुळे हांव I'm just mentioning it. बिकॉज आय डोंट इश्यू नोटिफिकेशन ऑन फर्स्ट That's why I said second. सो हो विशय जो आसा तो इंडस्ट्रीज मिनिस्टराचो आहा पण आमी ऑलरेडी गोवा हँडीक्राफ्टाचे मेजर पर्चेसरांक वी हॅव ऑलरेडी गिवन दॅम direction to work out arrangement with electric. This problem was coming, directions are there. Because of that, the problem was coming. Because the contractor required compulsorily to purchase from there. Now we have, and payment was not going through the
contractor. So we have smoothened out the issue, and now contractor does not pay. The electricity department ensures that when payments are released, they issue GSIDC's payment. Both departments, GSIDC and electricity department, have settled the issue to their understanding. फुडलो प्रश्न श्री सुभाष फळदेसाय. मागीर मातशें बटन दामूंक जाय दितलो. सुभाष फळदेसाय. Speaker, sir, may I be permitted to ask state question number 3A? Next one is Speaker, sir, answer as per side question. स्पीकर सर, साळावलीचो डॅम हो सांग्यार आसा आनीक साळावलीचे डॅमाचे पिवपाच्या उदकाचे आनी इरिगेशना खातीर असो नियोजन करपाचें हें आसा. पूण तरी आसतना साळावलीचें उदक हो कॅनल जो इरिगेशना खातीर आसा तो एक कुंकळच्यान वता, दुसरो रायच्यान वता. पूण सांग्यार इतके मोठ्या प्रमाणान शेती जाता, पूण ते कॅनलाचो किंवा साळावलीच्या धरणाच्या उदकाचो वापर शेतकऱ्यांक सांग्या मेळना. म्हणजे म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लें मिनिस्टराक की अशें कितें प्रोविजन आसा. गेले ते कित्येक वर्सां ते केलेंच ना, पूण आतां सद्याक तांच्यांनी हो कॅनल आसा तो भाटी, वाडे, नेतुर्ले, रिवणा ह्या भागांनी मोठ्या प्रमाणात शेतकार आसात, तांचे खातीर कितें प्रोविजन करपाक जाता किंवा एक मोठो प्रोजेक्ट घेवन त्या सायडीन जर उदक वळयलें जर जायत जाल्यार हें जावपाक शकता. अशें कितें प्रपोजल आसा काय कितें खात्या कडेन? स्पीकर सर, जे ऑनरेबल मेंबरान जो विशय हांगा सभागृहाच्या फुड्यान मांडलेलो आहा तो सारको आहा. सालावली धरण हें सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी हेजे थंय जे एग्रीकल्चरूय मोठ्या प्रमाणान आहा. थंयसर हेजे स्पेसिफीक तेणी जे भाटी, वाडे, नेत्रावळी आनी रिवणा हे जे गांव सांगलेले आहा हे धरणाचे लेवला पेक्षा हेंचे जे हें आसा हे वयर आहा लेवल. त्या कारणाक लागून थंय उदक इन ग्रेविटी उदक वचना. स्पीकर सर, हेका लागून म्हाका दिसता थंय कितें तरी स्पेशल प्रोविजन करूंक जाय आसलें. थंय बांदारा घेवंक जाय आसलें किंवा थंय बांदारा घेवन उदक काडून उदक आख्ख्या नॉर्थ गोंय आनी अर्द्या भागाक सालावली डॅम उदक सप्लाय करता, सांगे तालुका सप्लाय करता. आनी सांग्याची परिस्थिती गंभीर आहा हेचेर आजून पासून कोणी लक्ष दिवंक ना. हें हांव तुजें हें मान्य करतां. आनी आमच्या अधिकाऱ्यांनी जेन्ना थंय इन्स्पेक्शन केल्या नंतर थंय तुमी परत वारंवार तुजें फॉलोअप आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन हें केल्या नंतर तेंच्यांनी जी इन्क्वायरी केली आनी त्या इन्क्वायरी नंतर अशें कळोन येयलें की ह्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो खऱ्यो आहा आनी तुमच्या लोकांक थंय न्याय मेळोंक जायो. आनी तेका लागून काही गोश्टी आमी हें केल्ल्यो आसा. म्हणजे ह्या हेका जर हें उदक आमी खऱ्या अर्थान साळावलीचें उदक सांग्याच्या लोकांक जर आमी दितले किंवा अन्य थंय कितें सोर्स तयार करून हें उदक तांकां आमी पावोवपाचे प्रयत्न जर आमी करतले म्हणून काही आमी बंदारे बी हें करपाची आमी थंय योजना तयार केल्ली आहा. कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन टायप बंदारा नियर भाटी विलेज अक्रॉस द वळशे रिवर. कंस्ट्रक्शन ऑन ओपन टायप बंदारा नियर तालकोकवाडा अक्रॉस वळशे रिवर. Replacement of pipeline for Valkini scheme, construction of jack well and pump house with vertical turbine pump at Naikaband, Wadem, beautification of strengthening of reservoir bank at Valkini, stabilization of slopes of Kushavati river at Rivana, asphalting of road from Pajimol junction to डॅम सायट. आनी स्पीकर सर आनीक थोडी वर्कां आमी टेंडर जाल्लीं. कंस्ट्रक्शन ऑफ
diversion work at Namshi Band at Bhati in Sangem. Stabilization